नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नागरिकांनी एकवटीत रावन देशांत फूट घालपाचे कट रचपी सगळ्या शक्तींक हारोवपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. आयज गुजरातांतल्या प्रभास पतन हांगा आयोजीत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ह्या कार्यावळींत एका व्हड मेळाव्याक ते संबोधीत करताले. भूतकाळा कडेन खोलायेन जोडून रावन विकसीत भारताच्या कामाक मुखार व्हरतना सगळ्यांनी एकठांय रावचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए। हाच्या पयलीं आपल्या गुजरात भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इतिहासीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाचो भाग म्हण आयोजीत केल्ल्या भव्य शौर्य यात्रेचें फुडारपण केलें. शेकड्यांनी वर्सां सोमनाथ देवळाची राखण करपी असंख्य झुजाऱ्यांचो भोवमान करपा खातीर 108 घोड्यांची विधीपूर्वक मिरवणूक यात्रा जाली. हातूंत गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुखेलमंत्री हर्ष संघवी हांणी वांटो घेतलो. ह्या मिरवणुकीत देशभरांतल्या हजारो भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. सोमनाथ देवळाची राखण करतना आपलो जीव वगडयल्ल्या असंख्य झुजाऱ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपली. तशेंच सोमनाथ महादेव हांची पुजा करून प्रार्थना केली. मारवाडी विद्यापीठात कच्छ आणि सौराष्ट्र प्रदेशा खातीर वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिशदेचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी राजकोटांत जालें. 4 वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिशदेंतली ही दुसरी परिशद, जी यशस्वी वायब्रंट गुजरात मॉडेल विकेंद्रीत करपा खातीर तयार केल्या. सौराष्ट्र आणि कच्छच्या 12 अस्तंत जिल्ह्यां खातीर गुंतवणूक संद आणि उद्देगीक वाड घडोवन हाडपा खातीर ही मोख दवरल्या. आपल्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 14 नवे ग्रीनफील्ड स्मार्ट उद्देगीक इस्टेट्स आणि खाशेले वैजकी उपकरण पार्कां सयत म्हत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचें अनावरण केलें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रोच्या फेज 2 च्या उरिल्ल्या भागांचे सेक्टर 10A ते गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन मेरेनचे उक्तावण करतले. 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है। और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है। और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान सुमार 4000 कोटी रुपयांची मागणी केल्या. तातूंत पर्यटन, भलायकी, मुळाव्यो सुविधा, उद्देग वाठार, कोयर वेवस्थापन हांच्या सयत हेर क्षेत्रां खातीरय मजत मागल्या. कुशावती जिल्ह्याक पर्यावरण, हिंटरलँड पर्यटन तशेंच हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 500 कोटी रुपयांची विशेष पॅकेज दिवपाची मागणी केल्या. हमने खास करके गोवा के बारे में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में जो स्कीम कंटिन्यू हो रही है 5 साल से,
इसको आगे कंटिन्यू करने की बात रखी। दैट इज द वन 100% उसका बेनिफिट स्टेट ले रहा है, इससे आगे भी लेगा। 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो 700 करोड़ रुपीज इट इज रिकमेंडेड, तो 16 फाइनेंस कमीशन में इससे ज्यादा रिकमेंडेशन भी गोवा स्टेट को मिले, इसके लिए स्टेट ने रिकमेंडेशन रखी है। द नेक्स्ट विच इज एन बीइंग अ टूरिज्म स्टेट, स्पेशल टूरिज्म सेक्टर में हमें मदद की जाए, इसके लिए हमने मांग की। हेल्थ सेक्टर में हमेशा के लिए गोवा कैटर्स, नॉट ओनली द गोवा पॉपुलेशन, टूरिस्ट वहाँ पे जो आते हैं उनके लिए और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र और कर्नाटका, उनको भी हम कैटर करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ सेक्टर में स्पेशली फंड्स दिया जाए, इसकी हमने मांग रखी है। द थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती, जो हमने नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमने फंड्स की मांग रखी। संसदेत मंजूर जाल्ल्या जी रामजी येवजणे संबंधी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर भारतीय जनता पक्षान एका खासा पत्रकार परिशदेत घडोवन हाडिल्ली। हातूंत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर भाजपा पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। ही येवजण पुराय देशाच्या नागरिकां खातीर फायद्याची आसा, ती जाणून घेवपाचो उलो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी मारलो। उदरगतीची कामां करतना कांय जाणांचो हाका विरोध आसता, तांणी राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करून मार्ग काडचो अशें तांणी सुचयलें। जी रामजी जी स्कीम नवी पार्लमेंटातून ऍक्ट जाल्लो आसा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जाल्ली आसा, जी पयली स्पॉन्सर्ड स्कीम नाशिल्ली। ताजे बजेट ठरिल्लें आसा, 60-40 वा ताचो शेअर आसा, आनी हो जो बदल घडला ताचो सर्वांकश ताचो विचार करून जो पैसो सेंट्रलातून मेळटलो किंवा जे राज्य सरकार घालतले, पण असो वयले न्हय करता ताजे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो, योग्य कामां गांवाच्यो अडचणी समजून घेवन खंयचे प्रोजेक्ट गांवांक आवश्यक आसा अशे पद्दतीन गांव, ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा ठरून त्या प्रोजेक्टाक प्रायोरिटी दिली वतली आनी त्या पद्दतीन त्या पंचायतीक पयशे व्यवस्थीत दिवन तो प्रोजेक्ट आमी तयार करून गेलो वतलो। काही वर्सां पयलीं काही प्रोजेक्ट नाशिल्ले, गांवांक सगळे तरेचे अडचण नाशिल्ले, परंतु काही आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या या काही नदरेतून जे काही प्रोजेक्ट झाले, सगळ्या घरांक गॅस मेळ्ळे, सगळ्या घरांक लायट मेळ्ळी, सगळ्या थोड्यांक करोडो लोकांक घरां मेळ्ळी, अशे त्या लोकांचे प्रॉब्लेम थोडे सुटले। ही येवजण आदींच्या मनरेगा येवजणे परस अधिक प्रभावी आसा, हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक हक्काचें काम तशेंच मोबदलो मेळटलो अशें भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें। पद्दतीन काम करता ते आमकां जर लक्षांत घेत जाल्यार शहरी भाग आसत आनी गांवचो भाग आसत, ग्रामीण भाग आसत, ह्या दोनूय भागांची उदरगत जावची हे दोळ्यामुखार दवरून हो सरकार काम करता। आणि म्हणून मनरेगा सारको जो सुद्धा कायदो आसा की जो सामान्य मनशाक तेका हक्क दिवपाचो, तेका रोजगार उत्पन्न करून दिवपाचो अशा पद्दतीचो जो कायदो आसा, त्या कायद्या भितर सुद्धा जो पयली मनरेगा 2005 आशिल्लो, आयज आमी 2026 आसा। 20 वर्सां उपरांत जेन्ना परिस्थिती बदलता, त्या परिस्थितीचो सगळो नियाळ घेवन केंद्र सरकारान हेच्या संबंधातलो कायदो जो आसा तो लागू केल्लो आसा। वास्को शाराच्या विकासा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करून केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 150 कोटींच्या निधी अंतर्गत मार्च सावन वेगवेगळ्या विकास कामांक सुरवात जातली अशें नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वास्कोन आदले नुस्तें मार्केट मोडून सुमार 8 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या नव्या नुस्तें मार्केट इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें। स्वतंत्र पथ आनी FL गोम्स मार्ग रस्त्याच्या वाठाराच्या 10 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या सोबितीकरण प्रकल्पाची सुरवात नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाली। मुरगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत वेलनेस सेंटरचे उक्तावण लेगीत तांणी केले। ह्या वेळार पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, आमदार संकल्प आमोणकार, आमदार कृष्णादाजी साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मास्टर प्लॅन आमी पयलीं तयार केले। आयज दाजी सरकारान आयज जे कितें प्रकल्प सांगले, जी सुडाच्या माध्यमान व्हरूंक जाय, ह्या सरकारान ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला। आयज आमी सगळे लोक जे आसा प्रत्येकाक दिसता की कित्याकूच पणजी शहरूच कित्याक आमी डेव्हलप करपाक जाय। पणजी शहराचे फुडें वचून आमी आयज वास्कोचो परिसर जो आसा, आयज स्वातंत्र्य पार्क आसूं आनी हो रस्तो आसूं, काय ब्युटिफिकेशन वास्कोचे आसूं, काय ओपन स्पेस डेव्हलपमेंटाचे आमी विशय जेन्ना उलयता, प्रत्येक वास्कोकाराक दिसता की आपलो वेगळ्या तरेन आपलो परिसर सुदारपाक जाय।
फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित केल्ल्या कैलासवासी श्रीमती किशोरताई हळदणकर हांच्या स्मरणार्थ 11व्या अखिल गोंय बायलां संगीत नाट्य सर्तीचे उक्तावण फामाद नाट्य कलाकार तशेंच सूत्रसंचालक डॉक्टर अजय वैद हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार राजीव कला मंदिराचे सांस्कृतीक आयोजक दीपक नायक, श्रीकांत गावडे आनी सांस्कृतीक अधिकारी सुनील केरकर हाजीर आशिल्ले. अंदू ह्या बायलां संगीत नाट्य सर्तीन वट्ट 11 संस्थांनी वांटो घेतला. ह्या सर्तीची सुरवात संत सोयरोबानाथ आंबिये सांस्कृतीक महिला मंडळ पालये हांच्या संगीत अवघी विठाई माझी ह्या नाटकांतल्यान जाली. राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा स्वर्गीय किशोरीताई हळदणकर स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित ही 11वी अखिल गोवा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा आजच्यान सुरू जाता. आजच्यान म्हणजे 10 तारखेच्यान आनी ती 20 तारीख मेरेन चलतली. टोटल 11 ग्रुप पार्टिसिपेट जाल्या आनी सगळ्या गोंयच्या रसिकांनी ह्या स्पर्धेचो आस्वाद घेवचो. टोटल 11 आसात. आणि इतल्यान आतांचें खबरापत्र सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.